I filled my nominations paper for 33 Naveli constituency. Hanga at the South District Collectorate with my husband Savio Coutinho and my strong supporters, volunteers. आजचो दीस हांवें चूज केलो कित्याक 25th 7 नंबर हो आमच्या फॅमिलीचो लकी नंबर जावन आसा आनी दुसरें म्हणटा तो आयज जावन आसा ट्यूजडे सेंट एंटनीचो दीस. आफ्टर जीजस एंड मदर मॅरी इफ आय ऑलवेज गो अँड प्रे वीथ सेंट एंटनी आय इमेन्स भावाक म्हजो आसा सो ताज्या दिसा हांवें आयज फॉर्म भरला. बरें दिसता की नाव फायनली the party when nominated me and I've done my formalities of filing my nominations. Now after scrutiny from first, the battle has started for the state and especially Naveli. I have nothing to worry. As I always say in the name of Jesus, I have placed this battle in the hands of God and of course in the hands of my Mogad Navelkar. जे म्हजे मोगाड नावेलकर आसा तेणी तेंच्या हातींत हांवें हें भेटयलां. इतले वर्साचे जे प्रतिमान काम केल्ले आसा, इतले वर्साचे मेहनत केल्ली आसा, इतले वर्साचे जे डिटर्मिनेशनान काम केलां, लोकां खातीर मुद्दे घेतल्यात, लोकांक लागून सदांच झुजला मुखार सरला, ताजें म्हाका फळ देव जरूर दितलो आनी पावती जी आसा ती म्हाका लोक नागरीचो लोक दितलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. आनी दुसरें तुमी आयज पळयलां आसतलें म्हजे बरोबर कोण आसा ते मातशे कॅमेरा घालात. म्हजे बरोबर आसा म्हजे कार्यकर्ता. म्हजे कडेन कोण खास आदमी ना, कोण खास खंयच्याच पक्षाचो मंत्री ना, हो MLA ना, खंयचोच एक्स चीफ मिनिस्टर ना. As said, I am coming only from an education background. I am not coming from any political family, but yes, I have been given good values and upbringing. And I would like to thank my parents, along with my husband Savio Coutinho, is standing like a rock beside me today, and each and every volunteer who is there today. Together we can make it. Last सांगपाक सोदता, this is not an easy battle for me because सगळ्याचे दोळे नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचेर आसा. कित्याक हय सगळ्यांनी पळयलां म्हज्या अगेन्स्ट कोण आसा ते द मोस्ट पावरफूल BJP. दुसरे म्हणटात ते एक एक्स BJPचो मिनिस्टर जो आतां काँग्रेसाची टिकेट घेवन कंटेस्ट करता आवारतान. तिसरे म्हणटा तो एक्स CM ऑफ गोवा चर्चिल आलेमांव, ताची लाडली जी तृणमूल काँग्रेसाची टिकेट घेवन आयज नावेलीत आयिल्ली आसा बसपा खातीर. तशेंच तिका सपोर्टी सगळे तुमी पळयलां आसतलें. I am fighting a battle against the big sharks, but I am sure this battle is of Khas Admi against the Aam Admi, and this time Aam Admi is gonna make it in Naveli. ह्या पडी जरूर नावेलीत आम आदमीचो फ्लॅग फुलतलो